जिसुराया गोजा मोजा हिंदत म्हाका गे तुज्या पातळ दोयाराया सोर्गीच्या सांबाळ म्हाका दोयेन तुज्या. लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू एका कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या कोणेकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तूंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपट्टो गिरास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसलोल्या सगल्यांक आमी बक्षिता, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोणेकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण सोजमात. आनी हो मुदयानीर तांचेशी वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितर थावन अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दारां खिली घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेलां. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताच्या कोरोंडायेक लागून तरी ताका गरज ते काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात ती घेतात, सोदतात तांकां मेळटा, आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतल्या आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सोरोप दीतसो तुमचो मोदें कोण बापूय आसा जायत, वो तांती मागीत जाल्यार बापूय ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्यावून कितलो अदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. देवाचें उतर हें.